आमच्या डेमोक्रेसीचे 4 पिलर आसा: लेजिस्लेशन, एक्झिक्युटिव्ह, ज्युडिशरी आणि तुम्ही भाव आमचे प्रेस. आमचे 2 पिलर जे मुखायले आहा ते शेकी आहा. फकत आमकां ट्रस्ट करचो पडटा ज्युडिशरीचेर, कोर्टांचेर ट्रस्ट करचो पडटा आणि तुमचेर ट्रस्ट करचो पडटा. हांवें एक सिंपल कंप्लेन घाल्लेलें एसीबीन की आमचे पंचायतीन म्हयन्याक 3 लाख करप्शन जाता आणि तेका हांवें सगळें एविडन्स दिलेलें. एसीबी वचोन तेका सांगलेलें आणि तेका सांगलेलें FIR कर. सो तेणें FIR करूंक ना, कांय करूंक ना. सो आय हॅड टू अप्रोच द कोर्ट. एज सून एज कोर्टान गेलो हांव, कोर्टान वयताच म्हाका नोटीस येयलो व्हेरिफिकेशन करपाक यो तूं, आनी 5 दिसांनी तेणें कंप्लेन बंद केलें, PI ऑफ ACB. आतां त्याच हेजेर हांवें कोर्टान गेलो तेन्ना आय हॅड फायल्ड एन RTI, एक्स्ट्रा RTI ऑन द ACB टेकिंग देयर डेटा, तेंचो डेटा घेवपाक. आतां तेंचो डेटा हांवें घेतला. आय हॅव गॉट एन RTI ऑन द डेटा. सी आय हॅव आस्क्ड देम की 5 वर्सांनी तुमी कितलीं कंप्लेनां येयल्या तुमकां आनी तुमचे कितले FIR जाल्या. तेंकां आय गॉट अ रिप्लाय की 5 वर्सांनी तेंकां 2020 टील जुलय म्हणजे 4.5 वर्सांनी 710 कंप्लेनां येयल्या. 710 कंप्लेनांचे त्याच पिरियडीक 12 FIR जाल्या, ओन्ली 12 FIR, आणि त्याच पिरियडीर 28 क्लोजर रिपोर्ट्स घातल्या. सो 710 people tried to stop corruption. What in Goa, if a state needs to progress, if the country needs to progress, then corruption, we have to root out corruption.